नमस्कार, स्वाद आस्वाद चायच्या भागात आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक मनापासून येवकार। चली भुरग्याचे आणि जेवणाचे नाते ल्हानपणांतल्यान सुरू जाता जेन्ना ताका ताची घरची भातुकल्यांचो खेळ हाडून दिता। चलो भुरगो म्हणल्यार काय ना, खेळपाक आमी तांकां बॉल किंवा बॅट बॉल किंवा फुटबॉल असे खेळ दितात, पण चली म्हणल्यार काय ना, आमी तांकां सहजूच ताका भातुकल्यांचो खेळ नाल्यार बावली हाडून दिता। खेळाच्या आयदनांनी जेवण करीत करीत ल्हान आसतना चली भुरग्याक जेवणाची आवड तयार जाता। वेळ बदलला, काळ बदलला, बायलांनी सगळे क्षेत्रां काबीज केला, तरी सुद्धा जेवण हे बायलेकूच करपाक जाय हे चालूच आसा। हे फुडें बदलतले की ना हे खबर ना। ते कितेंय असले तरी जेवण करपाक आमकां खूब आवडटा। तर आमचे आयचे जेवण करपाक आमी आज आयल्या आमच्या आयच्या गेस्टाक मेळपाक सांखळे हांगासर, आनी सांखळे हावसिंग बोर्डान मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक। आमचे आयचे गेस्ट सिद्धी प्रभू परब सांखळे रावता। ते इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर म्हणून क्वॉलिफायड आसा। रवींद्र भवन सांखळी हाचे ते डायरेक्टर, तशेंच दीन दयाल कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ते डायरेक्टर, NGO आस्त हाचे ते अध्यक्ष, तशेंच नॉर्थ गोवा BJP वुमन्स विंगचे ते वायस प्रेसिडेंट। स्वाद आस्वादच्या आयच्या भागान हांव आसा आमचे आयचे गेस्ट सिद्धी प्रभू परब हांच्या घरा, आणि ताजी फॅमिली आमचे बरोबर आसा। सो सिद्धी, तुजी फॅमिलीची वळख करून दी। हय, म्हजी माय अन्नपूर्णा परब, मागीर म्हजो व्हडलो चलो हाय। सारांश 8थाक आसा, आनी राशा हाय। 7थाक वतले। ओके, सो जेवणाची आवड कितली पर्यंत आसा? कितले जेवण करपाक आवडटा स्वताक? जेवणाची आवडच खूब आसा म्हाका, खूब, पण कितें कितें नाविन्य क्रिएटिविटी तितले तितून गोवन डिशीज ट्राय करपाक खूब आवडटा। ओके, आणि माय कडल्यान कितें शिकला? माय कडल्यान ती मूळ बेळगांवची असल्या कारणान तिच्या कडेन भाजयो, थालीपीठां ओके ती खूब सुंदर तरे करतात। ओके, आई कितें सांगतली सिद्धी बद्दल? जेवण कशें करता? जेवण ते बरेंच करता, दिसताचे सगळे म्हाज्या कडेन इतकें जायना, पण ते रोखडें 2 मिनटांत सगळें रेडी करता। ओके, सिद्धीच्या मायन ताची बरीच तोखणाय केला, सो भितर वचून आमच्या किचनान सुरवात करूया आमच्या आयचे पदार्थ करपाक। आयच्या धांवपळीच्या काळात सगळ्यांक आमकां कितें तरी इन्स्टंट जाय आसता, आनी जेन्ना इन्स्टंट कितें तरी घेवपाक वता तेन्ना ते हेल्दी ऑब्वियसली आसना। सो आज आमकां अशे रेसिपीज आमचे गेस्ट शिकोवपाचे आसा जे इन्स्टंटूय आसा आनी हेल्दी आसा। सो आमच्या गेस्टाक येवकार दिवया आनी सुरवात करूया आमच्या आयच्या भागाक, आनी जाणून घेवया आमच्या आयचे 2 रेसिपीज खंयच्यो त्यो। सिद्धी, तुका सगळ्यांक पयलीं वेलकम आमच्या आयच्या शोन, आनी तूं आमकां आज 2 इन्स्टंट आनी हेल्दी रेसिपीज दाखोवपाच्यो आसा। त्यो खंयच्यो जाणून घेवपाची उत्सुकता म्हाका दिसता सगळ्यांक ते बसला तांकां आसा। त्यो पयलीं सांग खंयच्यो त्यो। तूं पळयता सारिका, ह्या दिसांनी भुरग्यांक केकाची खूब इंट्रस्ट आसता, पण केक म्हणटकूच आतां मैदो बीन चड जाता आनी सगळीं जाणां करपाक लागल्या। सो हांवें चिंतलें की एक सिंपल रेसिपी जेतून मैदो ना, बिकॉज मैदो हॅज लॉट ऑफ सायड इफेक्ट। ओके, सो केक विदाउट मैदो। हय, सो ही, आनी दुसरी म्हणजे कोथमिरीच्यो वडी। ओ नायस। ओके, सो आजचे 2 रेसिपीज आमी पळयतली, पण आमच्या बरोबर आयची जी गेस्ट आसा ती सारकी मल्टी टॅलेंटेड। सो ताका पयलीं विचारपाकशें दिसता की ताका इतले सगळे एक्टिविटीज करता आसतना हे सगळें करपाक टायम कसो मेळटा? कितेंय जरी मनीस कितलो सक्सेसफूल जालो जाल्यार आपलो रूट जो आसा गृहिणी म्हणून विसरपाक जायना। सो तुज्या जर घोवाच्या मनान तुज्या बद्दल चड रिस्पेक्ट जावपाक जाल्यार यू शूड बी फर्स्ट गृहिणी आनी अन्नपूर्णा। सो हांवें तो अन्नपूर्णाचो पयलो रोल एक्सेप्ट केला आनी मागीरूच फुडले रोल एक्सेप्ट केले। म्हाका दिसता बेस्ट टीप सिद्धीन दिला आमकां ती, घोवाच्या सारकें काळजान तुमकां रावपाक जाय जाल्यार यू शूड बी परफेक्ट गृहिणी अन्नपूर्णा। सो आमचे आयचे अन्नपूर्णा कडल्यान आमी जाणून घेवया आमच्या आयच्या पयली रेसिपी जी फर्स्ट तूं आखितले केक आमकां, रायट? जी गव्हाच्या पिठाचेर आमी केक करतली, ताजे आमी इन्ग्रेडियंट्स पळोवया। हय, तर फर्स्ट मेन आमचो इन्ग्रेडियंट आसा तो म्हटल्यार आमचो पीठ, गव्हाचें पीठ। मागीर तितलोच क्वॉन्टिटीन रवो, 1 कप पीठ जाल्यार 1 कप रवो, मागीर 1/4 कप दूद, मागीर 1/4 कप तुमचें धंय, आनी 1/2 कप ऑयल किंवा घरावें तूप किंवा ऑयल, आनी मागीर आमकां वेनिला एसेन्स। ह्यो ज्यो आसा त्यो ड्रायफ्रुट्स आसा, ज्यो तुमच्या घरान कितेंय ड्रायफ्रुट्स आसा ना सुद्दां जाल्यार उपकारता, पण मेन तुमी हो जो खजूर आसा पळय तो घालपाक जाय जो सदांच आसता, काजू, आनी मागीर बेकिंग सोडा आनी साखर, ह्यो आमचे सगळे इन्ग्रेडियंट। सो फर्स्ट स्टेप कितें करपाक जाय? सो आमी पयलीं म्हणटात ते सगळे 1 कप, हांवें 1 कप ऑलरेडी हो घेतलेलो आसा, तुमकां हांव दाखयता। हो सारको 1 कप आमचो हांवें इल्लोसो काडून दवरता, कित्याक डस्टिंग करतना लास्टाक आमकां यूज जातलें। सो हे पळया,
1 कप हांवें सारकें हें म्हणटा तें पीठ घेतलां. सो पीठ मिक्स केलें आनी तेतून तितलोच रवो जाय जाल्यार बारीक जर बरो ना जाल्यार मातसो तुमी रवो मिक्सराक लावन घेवं शकता. रवो सो 1 कप वाटीक तितलोच 1 कप रवो हें घेतलें आनी पयलीं सगळें मातशें बरें मिक्स करून घेतलें. मिक्स करून मागीर हळू एक इंग्रेडियंट घेवपाचें. फक्त लक्षान दवरा हें करून तुमी करता गजाली माराक कितें करा, फक्त जो बेकिंग पावडर जो आसा तो तुमी लास्ट घालपाक जाय. कारण बेकिंग पावडराचो कॉन्सेप्ट कितें, तो जेन्ना तो गरम जाता किंवा तापता तेन्ना तातूंतसून कार्बन डायऑक्सायड जी गॅस येता तेज्या खातीर तो फ्लफी जाता. हो तेज्याच खातीर फ्लफीनेस येवपाकूच आमी तो घालता, नाजाल्यार तेजी तशी गरज ना. सो हें घातल्या बरोबर मागीर तूं घे तूप. आतां तूप हें सारकें तुमकां हांव दाखयता. तूप आनी घरावें तूप हांवें घेतलां, तेजेच हितून दाखोवया आमी. आनी इल्लीशी ऑयल घेतल्या भितर मिक्स. हय, दोनी मिक्स घेतला आनी हेतून तुमी मागीर मिक्सर सुद्दां कसल्याच गजालींची आमकां गरज ना. सो हें पळया तुमी. सो हें घेतलें, हें मिक्स केलें. म्हणजे तुमची धाकली सुद्दां चली सुद्दां हें बऱ्या पैकी कोण चलो सुद्दां घरांतलो घरा करूं शकता आनी करताच हाडून दिवं शकता तुमच्या मुखार. हें घेतलें, हें बरें मिक्स केलें आनी तेज्या फुडें मागीर आमच्या कडेन दूद आसा, कळ्ळें न्हू. सो हें 1/2 कप जालें काय ना. दूद हें म्हणटा तें 1.5 कप, कळ्ळें न्हू. दूद आसा तें 1.5 कप. पयलीं हांव 1 कप घेता आनी हितून घालता. मागीर म्हाका आनीक 1/2 कप जाय पडटलें. सो 1 कप हांव पयलीं दूद घालता. हें दूद घातलें, परत एकदां मिक्स केलें सगळें. म्हणजे हितून अमकेच हायरार्कीन वचपाक जाय अशें कांय गरज ना, पण दुदान पयलीं तुमी मिक्स करा बरें. आनी मागीर दूद कित्याक लागतलें तें हांव तुमकां सांगता. जेन्ना तुमी बेकिंग पावडर घालता पळय तें मातशें ड्राय पडटा, तेज्या खातीर मागीर आमकां आनीक इल्लेंशें दूद जाय पडटलें. हें मिक्स केल्या बरोबर मागीर 1/4 आतां खरो 1/4 म्हटल्यार अदमासान सांगता. आतां हांवें 1 कप घेतला न्ही, 1 कपाचे सकयलो बेज हो तुमचो 1/4, हाफाचे सकयल. सो तुमी हें मातशें चड पडल्यार सुद्दां कांय गरज भिवपाची गरज ना, तितून सुद्दां कांयच फरक पडचो ना. हें घातलें, हें सगळें बरें धवळें. ओके, हें दवरता ड्राय पडत रावता तें मातशें बरें. मागीर तुमकां तितलीच हांगासर 1 कप साखर जाय पडटा. पण ही तुवें फूल साखर घेतल्या, पिठी साखर घेवपाची? पिठी साखर सुद्दां घेतल्या जाता, ही सुद्दां घेतल्या जाता, कांयच प्रॉब्लेम ना. पिठी साखर घेतल्यार चड बरी, पण हातून तसो कांय फरक पडना. कारण मागीर आमी जेन्ना मातशें चड दूद घालतले मागीर सगळें हें विरगळटा. सो पिठी साखरूय घेया किंवा ही साखर. म्हणजे कोणाक जर टायम ना पिठी साखर सुद्दां करपाक, म्हणजे ही सगळी मातशी इन्स्टंटूच रेसिपी न्ही. सो तुमी ही पिठी साखर घेया किंवा अशी साखर, कारण ती शेवटी विरगळटा. हें सगळें घातलें काय आमकां आतां फुडें घालपाचें आसा ते फक्त सगळे इंग्रेडियंट म्हटल्यार खंयचे. आतां तुमकां सांगता, हें आतां मातशें ओडून कशें येयलें, जड कशें जालें. आतां तुमी तुमच्या हिशोबा प्रमाणे मातशें हितून दूद एड करूंक शकता. ओके, आनी मागीर आतां ह्यो मेन हांवें घातला पळया. तुमच्या कडेन जर ड्रायफ्रुट्स ना, ड्रायफ्रुट्स एकेदा एक्सपेन्सिव जाता कोणाक खजूर हो इजिली एवेलेबल आसता आनी एक्सपेन्सिव चड आनी हेतून वयल्यान चड टेस्ट येता. सो तुमी हेतून हो सगळो खजूर घालपाचो आनी मागीर ही टुटी फुटी भुरग्यांक आवडटा ती ही तुमी पोपायच्यो सुद्दां करूं शकता. ओके, आनी मागीर जाय तशे ड्रायफ्रुट्स हे पयलीं घालता. आनी इल्लेशे ड्रायफ्रुट्स हांव तुमकां एक आयडिया सांगता. त्यो हे जाल्यार सगळे वचून सकयल चिकटतले, बरोबर. सो ड्रायफ्रुट्स जे आसा हे पयलीं अशें मिक्स करा, म्हणजे जाय तशें. आनी मागीर ड्रायफ्रूट जेन्ना हे सगळे जाय तशें मिक्स केले काय तातूंत लास्ट मागीर एसेन्स घालप, वॅनिला एसेन्स 1 टीस्पून ते घातले. इवन हांव तुमकां सांगता, हांवें वॅनिला एसेन्स घातला न्हू. तुमच्या भुरग्यांक चॉकलेट जर आवडटा जाल्यार ह्या टायमार तूं कितें कर, चॉकलेट ओके, फ्लेवर खंयचो चेंज कर, जाय तसो तुका जो लायक आसा तो जाय तितले. आतां हें आतां तुमकां तूं म्हणटलें दाट कशें दिसपाक लागलें. आतां एट दीस टायम तुवें कितें करप, दूद घालप. तुमी तशें पळोवप लास्ट दूद. आनी आतां हें दूद घालतनाच तुवें कितें करप, तुजो तो बेकिंग पावडर आसा पळय तो लास्ट घालप. बेकिंग पावडर सुद्दां तुजो सारको 1 टीस्पूनूच वतलो एक. सो हेका तुवें 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घालप, 1 किंवा 2. चड सुद्दां घातले आतां कमी जातले आतां, म्हणजे जितलो तुका फ्लफी केक जाय तितलो. सो हें इतलें आतां पातळ जालें. जाय जाल्यार तुका दिसता इल्लेशें मीठ उडय, कांयच प्रॉब्लेम ना.
सो एका मिक्सिंगीक आमकां बिटरची बी काय बिटर गरज बीन आसा? कांयच ना हातीनच म्हणून हांवें हे केल्यार पुरो. सिंपल आपल्याकडे बिटर ना हे ना कांयच गरज ना हे दिस इज अ बॅटर कॅन यू सी So consistency इतली कन्सिस्टन्सी ही आसपाक जाय. आतां कशें करप एकदां तुवें तुजो इंडक्शन तुमचें मायक्रोवेव ओवन कितें आसा तें यूज करूं येता ना जाल्यार हांव जाल्यार सरळूच म्हणटा हांवें ऑलरेडी केक करून दवरलेलो आसा जो हांव तुमकां दाखयताच हांवें सरळ सरळ 3 गुणे घेतले म्हज्या फाटल्या घरांत आमगे ज्यो कट्ट्यो असल्यो त्यो कट्ट्यांचो सोण्णांचो यूज केलो आनी तापयलें म्हजें आयदन तुमकां दाखयता हांव आयदन घेतना हांवें हो सादो तोप घेतला 3 फातळ दवरा जे आमच्या गोंयकारांच्या खंय कंपाउंडान किंवा खंय टॅरेसाचेर सुद्दां दवरा कट्ट्यो सगळ्यो दवरा तापया बरो हें आयदन एक 5 मिनटां मातशें अशें हात वयर दवरून पळया उब येतली उब आयली काय त्या आयदनान तुमी मागीर कितें करप हें असलें आटो पयलींचो याद दवरा हाका प्लास्टीक बीन आसपाक जायना एकदां आट्यांक हें प्लास्टीक आसता जळटा आनी कोडून मागीर खंयचो तरीच वास येतलो सो कांयच प्लास्टीक नासलेलो आटो किंवा तुमचे कडेन कसली प्लेट आसा स्टीलची ती दवरा हेज्या पोना आनी दवरा एक 15 मिनटां उजो तापोवनी बरी सोण्णां बीन घाला सारकी जालें न्ही काय तापलें काय ताजेर आतां आमी हें आयदन कसलें हें फॅन्सी आयदन सुद्दां गरज ना पयलींच्या कुकरांतले जे एल्युमिनियमचें आयदन आसतालें तेंच घेया आनी ताका बरी ऑयल लाया ही ऑयल व्हेरी इम्पॉर्टंट लावप हो पार्ट मातसो इम्पॉर्टंट आसा सो दॅट तुमचो केक सकयल लागचो ना बरो रोखडोच उकलतलो हें लायलें काय मागीर तुमच्या कडेन जी पीठ आसा तें सारकें पीठ मारून हें सगळ्यांक खबर आसा जी केक करता तांकां ही सांगपाची गरज ना ऑयल लायल्या बरोबर जें पीठ घालता तें ड्रायूच उरपाक जाय जाल्यार तुमचो परत तो चिकट्टा सो हांवें पळया हांगा तर म्हाका लागूंक ना मातशें ऑयल लायतलें आनी मागीर हांव ताचें डस्टींग करतलें युअर लास्ट स्टेप इज हें फक्त भितर काडून उरतप and this cake is really very yummy nutritious भुरग्यां खातीर खूब बरो यू कॅन चेंज द फ्लेवर मँगोच्या दिसांनी मँगोचे सुद्दां कुडके ह्या बेजान घाला बारीक बरें आय हॅव ट्रायड इट ऑलरेडी आनी इट टर्न्स आउट टू बी व्हेरी यम्मी जाणटेल्यांक पासून धाकट्या भुरग्यां पर्यंत सगळ्यांक हो केक आवडटा आनी आतां मायक्रोवेव अशें दवरतना प्री हीट करून दवरा 15 मिनटां 180 डिग्रीचेर दवरा आनी सारकें इवन आतां तुमी विचारते म्हाका टायम कितलो लागतलो चुलीचेर जर बरो मोठोच फ्लेम बगबगीत पेटूनी स्टार्टींग बरो फ्लेम पेटूनी सारको 45 मिनिट्स तो बरो फ्लेम आसुनी सो तें करून आनी 15 मिनटां एक्सटेंशन दवरपाची आनी चालू दवरपाची वचून चॅक सुद्दां करपाची गरज ना इतलो बरो केक जाता आनी गॅसीर आमी करतले गॅसीन करता जाल्यार सारकी 45 मिनिट्स हय कुकर घेया कुकरान किंवा असलो तोप घेवन दवरूं येता भितर आयदन दवरप आनी 45 मिनिट्सान यू आर डन ओके सो आमचो केक हांगासर ऑलमोस्ट रेडी आसा सो फायनल टच जो आसता हो बेकिंगाचो तो आमी बेक करून घालतली आनी सिद्धीन सांगला तसो तुमचे कडेन जर मायक्रोवेव ओवन ना जाल्यार तुमी घरान कशें करपाचें तें तुमकां बऱ्यापैकी तेणें सांगला भरपूर टिप्स दिला आनी हितून वेरिएशन्स कितले करूं येता ते तेणें खूब बऱ्यापैकी सांगला सो आतां आमी फक्त वाट पळोवया की हो केक केन्ना रेडी जातलो आनी आमी केन्ना टेस्ट करतली सो बेकिंगीक दवरया सो आमी केक ऑलरेडी आतां बेक करपाक दवरला पण तुमकां वाट पळोवपाची बीन गरज ना म्हणून ऑलरेडी काल हांवें असोच केक करून दवरलो सेम कसो दिसता तो पळय आनी खावपाक सुद्दां बरो आसा असो हो सुटसुटीत इजी केक ओके सो सिद्धीन बऱ्यापैकी सांगला सुटसुटीत सारको हो केक आमी थोड्याच वेळान टेस्ट करून पळयतली एक्चुली हांव आतां टेस्ट करतलें पण हांव कसो जाला तो तुमकां मागीर सांगतलें आनी हो हांव टेस्ट करता म्हणून तुमी पळयात हाचो रिकॅप गव्हाच्या पिठाचो केक साहित्य गव्हाचे पीठ 1 कप रवो 1 कप दूध 1.5 कप धंय पाव कप घरावें तूप अर्द कप वनिला एसेन्स ड्राय फ्रुट्स बेकिंग सोडा साखर 1 कप सगळ्यांत पयलीं 1 कप गव्हाचें पीठ आनी 1 कप रवो घालून बरें मिक्स करपाचें तातूंत अर्द कप घरावें तूप घालपाचें 1 कप दूध घालून बरें मिक्स करपाचें पाव कप दही घालपाचें आनी मिक्स करीत रावपाचें तातूंत आतां 1 कप साखर ड्राय फ्रुट्स वनिला एसेन्स घालपाचें शेवटाक अर्द कप आनीक दूध घालून 1 कुलेर बेकिंग सोडा घालून रुचीक जाय जाल्यार मीठ घालून बरें मिक्स करपाचें मिक्सिंग जालें की बेकिंग आयदनान पीठ डस्टिंग करून घेवपाचें आनी केकचो बॅटर आयदनान घालून बेक करपाचो मायक्रोवेव 15 मिनटां प्रीहीट करपाचो 180 डिग्री सेल्सियसचेर बेक करपाचो
आमच्या डिलिशियस अशा केकच्या उपरांत आता करूया आमी आयची दुसरी रेसिपी जी आसा कोथंबीर वडी आणि ही रेसिपी चडशी महाराष्ट्रीयन. हय महाराष्ट्रीयन म्हणल्यार. ओके सो कोथंबीर वडी करपाक आमकां इन्ग्रिडियंट्स कितें लागतले ते पळोवया. मेन कोथंबीर म्हणटकूच आमकां पयली कोथंबीर जाय आणि कोथंबीर घेतना एकदम बारीक चिरलेली जाय. मागीर हेजे चण्याचें पीठ, साखर, हे आमची मिरची पावडर, हळद, खावचो सोडा घरातलो आणि मीठ, गरम मसालो कसलोय चलता, इल्लेशें तेल आणि आमची जी पेस्ट आले लसूण पेस्ट आणि मागीर आमच्या कडेन आसा ती चिंचेचो कोळ, तीळ आणि इल्लेशें खोबरें. ओके हे सगळे आमचे इन्ग्रिडियंट्स. सगळ्यांक पयलीं कितें करपाक जाय आतां. सो आमी पयली ती घेवपाची सगळी, अजिबात उदक घालप ना. ही सगळी आमी कोथमीर घेतली. सो हे घेतले काय मागीर तुवें भितर हेजें पीठ घालप. सो तुवें हें पीठ घालतना इल्लें इल्लें करून पयलीं भितर घालून पळोवप कितले पर्यंत भितर लागता अशें पीठ घालून पळोवप. हां सो आतां हांव एक इतलें घातलां. फुडें आमी पळोवया कितले वतले ते भितर आणि मागीर ते करतना सगळे इन्ग्रिडियंट हे आतां वांगडाच मिक्स करप. सो आमी थोडेशें हें घालया. आतां इतलें घालतना 1 चमचो हे तांबडी फकी, 1 चमचो घालप, अर्ध चमचो हळद, हां आणि 1 चमचो बरो मोठो चमचो मसालो आणि हे तीळ मातशे हितून इम्पॉर्टंट, सिसमी ते 2 मातशे चमचे तीळ घालपाचे भितर आणि आले लसूण पेस्ट 1 चमचो. हां जर तुका आतां आले लसूण म्हटलां हांवें, लसूण इम्पॉर्टंट ना. तुज्या शिवराक श्रावणाच्या दिसान जस्ट तूं आलें घाल आणि मागीर चिंच आणि मागीर मीठ घालप आपल्या अदमासा प्रमाणे आणि इल्लोसो खावचो सोडा मातसो इतलो. हां आणि हें घातल्या बरोबर मातशी फुसफुशीतपणा येवपा खातीर हें तेल घालप आणि आतां हें आमी बरें मळून घेवया. आणि थोडोसो भितर हिंग सुद्दां ऑप्शनल, गरज आसाच जाल्यार घालप. आतां पळय हांवें अजिबात उदक घालूंक ना. ओके सो सारकें आमकां हे बायंडींग एकजीव अशें करून घेवपाक जाय. हय आतां आमकां हें करतकूच ताच्यो बारीक बारीक अशें रोल करून दवरपाक जाय. ओके सो हें आतां जाल्लें आसा. आतां हे रोल जाल्लेले आसा. स्टिमर म्हणटकूच आमगे इडलीचें आयदन बीन आसतातूच घरान, कांयच नाल्यार सिंपल तें घेया. भितर इल्लेशें उदक आनी हें दवरलें काय ना तेजेर एका त्या स्टिमराच्या वयलें जें आयदन हें घेता इडली पात्र ताका मातशें तेल लाया. सो तें हें मागीर सुट्टलें आनी हें तेजेर मागीर रोल सगळे मांडून दवरप आणि एक तूं 15 मिनटां ताका स्टीम दी. हे रांदता हें खंय तरी चालू, किंवा जर तुमचें शीत चालू आसा जाल्यार शिताच्या वयर चाळण दवर, चाळणीचेर दवर. ओके कशें जाता. ओके आनी मागीर धापून दवरलें आनी एक 15 मिनटां केलें. सो हें तुवें कट करून अशें घेवप. ओके आनी तुजी मातशी धारूय बरी जाय. सो हें कट करून घेतलें. तेल जर तापला जाल्यार डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय. तेल मातशें तापपाक आमी रावया. तेल मात्र बरें तापूंक जाय. ओके सो सिद्धी तूं सांगलें की तूं खुबशे एक्टिविटीजान तुजें इनवॉल्वमेंट आसता. सो आमच्या बायलां खातीर तूं कितें मॅसेज दितलें. आतां वुमन्स डे आसा सो तांच्या खातीर मागीर तूं बेस्ट आयडियल आसा सगळ्यां खातीर की घरूय सांबाळटा, तुजे बाकीचे भरपूर एक्टिविटीज आसा त्योय सांबाळटा. सो जेवण, किचन, घर आनी तुजें प्रोफेशन किंवा तुजे एक्टिविटीज सांबाळून कशें फुडें सरप हें म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या बायलांक पळोवपाक खूब इम्पॉर्टंट आसा ही तुजी टीप. हय वुमन्स डे म्हाका दिसता प्रत्येक दीस हो बायलांचोच आसता आनी मेन थींग म्हणजे जशें सक्सेसफूल मनशाच्या फाटल्यान बायल मनीस आसता, सक्सेसफूल बायलेच्या फाटल्यान वुमनूच आसता. आतां म्हाज्या फाटल्यान आमगेर येवपी आमची वावराणी जावं म्हजी माय, तिच्या खातीर हांव भायर सरूंक शकता. सो ती जी काम करता तेजो तितलोच आपणाक वालोर आसपाक जाय आनी आपलेंच काम बरें म्हणून जालें म्हणून जायना. आनी एक तूं बरें लिडर किंवा एक समाजान कितें तरी बरी देख दितलें जाल्यार तूं केन्ना सक्सेसफूल जाता जेन्ना तूं बाकीच्या मुखार बायलांक फुडें काडटा, ना की आपुणूच फ्रंट फोरमाचेर येता. सो तूं जर बाकीच्या बायलांक तितलेच प्लॅटफॉर्म करता, आपुणूच जे कितें बरें वायट अनुभव घेतले ते सांगून तांकां तितलोच स्पेस दिता जाल्यार तूं जगान खंय तरी बरी फुडें पावली मारूं शकता. सो एकमेकां बद्दल रिस्पेक्ट दिवप आनी आपल्या कडेन जें कितें आसा तें बरें बरें वाटत वचप, वायट ते फाटीं सोडप, जाल्यार
कितें तरी करूं शकता. तशें खूब बरें अशें आमकां मेसेज दिला सिद्धीन की जेन्ना आमी फुडें वता तेन्ना आमच्या बरोबर आमची जी बरोबर आसात तांकांय घेवन जेन्ना फुडें वता तेन्ना खरेंच तूं एक खंय तरी तुज्या लायफान खंय तरी कितें तरी अचीव करता तें सॅटिस्फॅक्शन जें आसता तें दुसऱ्यांक फुडें चल्लेलें पळोवन हय, तें तें डेफिनेटली खूबच खूब बरें इम्पॉर्टंट आसता. ओके सो सिद्धी आमच्या बरोबर आमकां 2 रेसिपीज दाखयता आणि ते एक परफेक्ट तेणें पयलींच सांगिल्लें सुगरण आनी अन्नपूर्णा हें आसूंक जाय ते तो रोल तो प्ले करता ते. आणि रेसिपीज आमची चालूच आसा हांगासर. आमची कोथंबीर वडी हांगासर कट करून रेडी आसा. आमचे तेल हांगासर ते तापिल्लें आसा सो तांचें सामको फ्राय करून घेवपाक जाय. आमकां फक्त फ्राय. सो आतां हें आमचें ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा भाजून. आतां आमचें फ्राय करून रेडी जाला. ओके सो आमच्यो क्रिस्पी आणि गरमागरम अश्यो आमच्यो कोथमीर वडी रेडी आसात आणि टेस्टिंग पार्ट आमचो मागीर येतलो पण ताचे पयलीं पळयात हाचो रिकॅप. कोथंबीर वडी करपाक आमकां लागता बारीक केल्ली कोथमीर, चण्याचें पीठ, साखर, मिरसांगेचो पिठो, हळद, खावचो सोडा, मीठ, गरम मसालो, तेल, आले लसूण पेस्ट, चिंचेचो कोळ, तीळ आनी सोय. कोथमीर वडी करपाक सगळ्यांत पयलीं बारीक केल्ली कोथमीर घेवन तातूंत बेसन घालपाचें. हे बेसन अंदाजा प्रमाणे घालपाचें. तातूंत आतां इल्ली सोय, 1 कुलेर मिरसांगेचो पिठो, अर्दे कुलेर हळद, 1 कुलेर गरम मसालो, 2 कुलेरां तीळ, 1 कुलेर आले लसूण पेस्ट, 1 कुलेर चिंचेचो कोळ, रुचीक मीठ, इल्लें तेल घालून बरें मळून घेवपाचें. मळटाना जाय जाल्यार रुचीक इल्लो हिंग घालपाचो. मळून जालें की ताचो रोल करून घेवपाचो. हे रोल 15 मिनटां खातीर स्टीम करून घेवपाचे. ताज्यो वडयो कट करून डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय करून सर्व करपाचे. ओके सो आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो मोस्ट अवेटेड सगळ्यांचो सेगमेंट जो आसा जेन्ना आमी ह्यो रेसिपीज टेस्ट करता तेन्ना तुमकां सांगतात की हाजी टेस्ट कशी जाल्या ती. आणि ऑब्वियसली आयची ज्यो रेसिपीज आसा सारक्यो इन्स्टंट हेल्दी रेसिपीज आनी ऑब्वियसली खूब खूब टेस्टी आसा हितून कांयच डावट ना. सो सगळ्यांत पयलीं खंयची टेस्ट करून पळोवया आमी. म्हाका दिसता स्वीट मागीर करुया. पयलीं आमी कोथंबीर वडी करुया. सो तूं म्हाका कंपनी दिवं शकता. तूं डिली करता गो. हांवूय ट्राय करता. तुज्या वांगडा सांगा तर आनीकूय चड. ॲक्च्युली क्रिस्पीनेस परफेक्ट आणि सिद्धीन करतना सांगताले म्हाका की एक खाशाल तूं परत परत खायत रावतले आनी तशीच टेस्ट आसा. खूब क्रंची, टेस्ट परफेक्ट, मसाले परफेक्ट आणि कोथमीर सो डेफिनेटली आमकां चडशी कितली खाता तितली बरी. खूब बरी आसा. आणि खुबशे आमी आळू वडी बी करता त्याच टायपचे प्रकार न्ही गो. हय हय हय. तूं म्हणटा तशी आळूची पानां मेळना आनी थोड्या आळवांक खाज येता आनी कितें म्हणटात. सो दीस इज द बेस्ट. आनी सिक्रेट सांगपाचें म्हटल्यार सारिका हांव केन्ना कोथमीर हरशी खायना. म्हाका एलर्जी. पण दीस वे आय कॅन ईट लॉट ऑफ. म्हणजे हांव फूल ही प्लेट सोंपोवंक शकता. नाही पण हांव खातलें आतां. ओके सो खरेंच खूब टेस्टी जाल्या ही. हांव फूल फिनीश करता ही. खरेंच खूब सुपर टेस्ट जाल्या हेजी. आनी आतां आमची आयची म्हणटा स्टार रेसिपी जे तोखणाय सिद्धी 8 पासून करता की बेस्ट करून पळया करून पळया करून पळया. हांव आतां खावन पळयतलें करून मागीर पळयतलें ऑब्वियसली. टू गुड टेस्ट. एक्चुली अदूर खावन पळयल्ली हांवें फक्त तुमकां टेस्ट करून सांगून नासली कशी जाल्या ती. खरेंच खूब बरी जाल्या. आनी एक्चुली सगळ्यांनी ही करून पळोवपाक जाय. मेन हितून आमी मैदो घालूं ना आणि बाकीचे इन्ग्रिडियंट्स जितले घातला तितले खरेंच हेल्दी इन्ग्रिडियंट्स सगळे आसा. हितून ॲडीड कांय घालूंक ना प्रिझर्वेटिव्ह बी तशें आमी. खरेंच दोनूय रेसिपीज सुपर. हांव काबार करतलें हे सगळें. पण तूं इतलें बिजी आसता आनी तरी आमकां इतलो वेळ दिवता ताका लागून खरेंच तुका मना पासून देव बरें करूं. आणि अशेंच वेगवेगळे रेसिपी कर. तुजे एक्टिविटीजूय चालू दवर आनी अशेंच सुगरण अन्नपूर्णा जा आनी हो एक्झाम्पल सगळ्यांक दी. तुकाय बीन थँक्यू सारिका. तुज्या खातीर म्हाकाय म्हाजी क्रिएटिविटी किंवा हांव फक्त सोशल सर्विसूच करना तर आमी रांदूं बीन शकता हो बीन एक मॅसेज दिवपाक मेळ्ळो. आनी तूं सुद्दां खूब बरें करता. सगळ्यां पर्यंत पावता. सगळ्या वुमन एम्पावरमेंटच्या बॅनरा अंडर तूं हें काम करता. लोकांक टीव्ही कॅमेरा फेस करपाक सगळ्या बायलांक चान्स दिता. तूं बीन अशेंच काम करत राव. तुका बीन सगळ्या तुज्या फुडल्या कार्या खातीर म्हज्यो खूब बरोबर. थँक्यू सो मच. पळयत रावात फुडल्या एपिसोडान आमच्यो अश्योच वेगवेगळ्यो रेसिपीज. देव बरें करूं. थँक्यू.